नमस्कार. हांव उद्देश भिकू नायक देसाय, यंगस्ट कावन्सिलर ऑफ गोवा, कावन्सिलर ऑफ अंकोली म्युनिसिपल कावन्सिल. आयज हांवें गोवा फॉरवर्ड पक्ष हातूंत प्रवेश केला. गोवा फॉरवर्ड पक्षांत प्रवेश करपाची खूब कारणां आसात. हांव एक ज्या गांवान पुर्तुगीजाच्या विरोधान पयले लढो दिल्लो आनी आमची संस्कृताय अस्मिताय राखपा खातीर एक लढो दिल्लो. तशेंच हें गोंय हें आमचें माणकुलें गोंय. हें माणकुलें गोंय वाचोवपा खातीर कुंकळच्यान म्हाजो आदर्श श्री शाबू देसाय हो ज्योत पेटोवन आख्खें गोंयभर भोंवलो आनी तेणें हें आमचें गोंय हें माणकुलें गोंय महाराष्ट्रा बरोबर मर्ज जातालें तें वाचयलें. तशेंच म्हाजो आदर्श जॅक सिकेरा, फादर ऑफ ओपिनियन पोल, ह्या गोंयच्या भुमींतलो. आयज ह्या पक्षान येवपाचें कारण म्हणल्यार आयज गोंयांत साबार पक्ष येयल्यात आनी जे साबार पक्ष आसात जे पूण गोंयकारां खातीर खंयचोय पक्ष झगडना. पण हांवें वेगवेगळे रिपोर्टर्स वेगवेगळे पत्रकार म्हाका विचारताले तूं गोवा फॉरवर्डा बरोबर आसा पूण गोवा फॉरवर्डान प्रवेश कित्याक करनाका म्हणून. पण आयज हांवें गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केलो कारण गोवा फॉरवर्ड हो एक असो पक्ष जो गोंयकाराचें दायज गोंयकाराची संस्कृताय आनी सोबीतकाय वाचोवपा खातीर काम करता. तशेंच आयज गोंयाक ह्या भ्रश्टाचारी बलात्कारी आनी बेमान जनता पार्टीच्या सरकारा कडल्यान सुटका जाय. आज ह्या बेमान जनता पार्टीक धांवडावन दिवपाक जाय गोंयच्यान. तेज्या खातीर आयज गोंय काळाची गरज आसा की आमचो चीफ विजय सरदेसाय म्हणटालो टीम गोवा करून आज आमी एक अशें एलायन्स जावपाक जाय की आज आमी गोंयकार एक जावपाक जाय.